तशी पवित्र आत्म्याशिवाय सदस्व तुमचे सगळे असं प्रथम आजचे दिसा हे नवे दिसांनी देवा हाताने नवे साबळे आमकां देवान पाव केल्ल्या खातीर देवाची उपकार करीत आसतना आमी विश्वास करी देवाच्या मोगान पवित्र आत्म्यावरवी ताका साक्षी दिवन कोवायलो आमकां आदार दिवन निसाचे रितीन मागलो निपवित्रतेन कवतेपरी मागो घेवचे खातीर आमची पात मागून घेवन देवाची खातीर उलोवया हांव प्रत्येक सगळ्या आनी तुमकां वदनां मुसलमान सर्व संस्था मनान चिंतून कोणानुसार वाईट जातून आनी परिसर हांवें सारकी पातकाय केली अमुसोवरा हे पासत तुज्या विश्वास आंकवार सगळ्या विरोधांत आनी लोकांक आनी तुमकां वदनां तुजे खातीर आमच्या सदस्यां विनंती करात प्रार्थना मागता सगळ्यांची आमची काकूळ आनी आमची पातळ उचलता सासणाच्या जिवितांत बाबा आमेन दोन दूतांच्या इतिहासाबद्दल वाचले प्रवासात जाऊन कारभार बसून आम्ही नीट समुद्राईक पावले आणि दुसऱ्या दिसाक नियापोली आणि हांगा जावन आमी फिलिपीक गेले हे मासिडोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक समूह थंय रावतालो हे शारांत थोडे दीस रावले उपरांत 15 दिसांक आमी ते शहरा भायर 9 दिशी गेले कित्याक ती एक मागणी सुवात म्हणून आमी आयकली आमी थंय बसले आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागले आमकां आयकतल्या मदीं तियातीरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली ती देवाची खरी भक्तीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदोखोरी पावलू सांगतालो तें आयकूंक सुमयान तिचें काळीज उगडलें
तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमच्या लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सुमयाचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक यात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रुसनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुद्दुओ आनंदान उलासूं म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. आपणाक मेळलेल्या जोईतान भोग संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या वंटांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा सुमनीप जाता तो स्वताचो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो ना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भोक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करताले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमरीनो आयची दोनी वाचपां आमकां उदी करून जेजूक आमी गोवाय दिवं. जेजूची आमी साक्षीदारां कशीं जिवंक दोनी वाचपां आमकां उलो मारता. वो करून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्याची खबर सांगता. आनी पवित्र आत्मो आपूण तुमकां दितलो. शारोती तुमकां पाठयतलो. तो सदांकाल तुमचे सोबी आसतलो. कितें आल्पासत गाय. कित्याक आमी ह्या पवित्र आत्म्यान भरून त्या जेजूच्या मोगाक जेजूच्या बऱ्या वावराक आमी साक्षी दिवंक आमी ताका गोवाय दिवंक हो पवित्र आत्मो आमकां पाठयतलो म्हूण जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. खरेंच हो पवित्र आत्मो
स्वताचो आत्मो आनी देखूनच स्वताचें जिवीत जिवन ह्या जेजूक आमी गोवाय दिवंक साक्षी दिवंक आमकां आज देवाचें उतर उलो करता. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान 2 दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपान थंयसर पावल वेगवेगळ्या उदी करून वेगवेगळ्या शारांनी आनी देसांनी परतून आपलो मिस्योनरी वावर चालू दवरता. वेगवेगळ्या शारांनी वचून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची बरी खबर तो परगट्टा आनी ह्याच जेजूक साक्षी दिवंक जेजूक गोवाय दिवंक हे पोरचेक उलो करता. आनी बाबा म्हणून पयलें वाचप आमकां इस्कुटावून स्पश्टपणी लिडिया ही अस्तरेची खबर सांगता. जेजूची ओळख दिवंक जेजूक देवाचें उतर आयकून घेवंक पवित्र आत्म्या वरवीं सर्वेस्परान तिचें काळीज उगडलें म्हूण पयलें वाचप सांगता. आनी हेच सर्वेस्परान पवित्र आत्म्या वरवीं तिचें काळीज उगडलें. देवाचो संदेश भगवंत पाऊल आनी ताच्या सांगात्या बरोबर तिणेन आपल्या जिवितान काळजा मनान घेतलो बाळगिलो आनी ह्याच मोगाक एके भाशेन तिणेन गोवाय दिवंक साक्षी दिवंक तांकां आपल्या घरान एके भाशेन आमंत्रण केलें आनी ह्याच तांच्या बऱ्या वावराक जेजूच्या वावराक तिणेन ही साक्षी दिली. बाबा म्हणून पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक फावो जाला. पवित्र आत्म्याचें खाशेलेंपण म्हळ्यार आमी ताका गोवाय दिवंक कित्याक तिरावणी संस्कार क्रिस्माचो संस्कार हेंच आमकां करता. जेन्ना तिरावणी संस्कारा वरवीं क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमचो गवळी बाब क्रिस्मस साहेब आमच्या कपलाचेर उमेदवारांचेर हात दवरून घे मोर पवित्र आत्म्याचे देण्याची अशीं उतरां म्हणून पवित्र आत्मो ह्या उमेदवारांक आनी आमकां फावो करता. आनी ते वेळार ह्या तिरावणी संस्कारा वरवीं वाडटे पिरायेर आमी तरणाटी कशीं उमेदवारां कशीं जेजूकूच आमी साक्षी दिवंक हे तिरावणी संस्काराचें खाशेलेंपण. देखून पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. पवित्र आत्मो आमकां फावो जाता. हे पवित्र आत्म्यांक घेवन आमी ताका साक्षी दितले जाल्यार गरज आसा आमचें काळीज मन आमी उक्तें धरूं. लिडियान पयल्या वाचपांत सर्वेस्परान तेजें काळीज उगडलें. सर्वेस्पराच्या उल्याक तिणेन कान दिलो. आयतें मन आपलें तिणेन दाखयलें आनी ह्या पासत हो संदेश तिका फावो जालो. काळजा मनाची नवसणी तिणेन केली आनी जेजूक तिणेन साक्षी दिली. शुभ वर्तमानांत जेजूय बी आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्याची खबर सांगून ह्याच आत्म्याची खबर सांगून तुमी म्हजे शीस तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात गोवाय जातल्यात म्हूण उगडास करता. देखून आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना पवित्र आत्म्याक आशेवया आनी उतरेकुया. पवित्र आत्म्याची भरती आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून आमी जेजूच्याच मोगाक जेजूच्याच बऱ्या कोरण्याक वावराक आमच्या मोगाच्या जिविता वरवीं साक्षी दितले म्हूण साक्षी दिवंक आमकां आयती कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. निष्कडोंग निर्मोल उंडो C27 पान 39 C27 पेज 39. निष्कडोंग निर्मोल उंडो वेदीचेर आमी गाता सासणाच्या म्हज्या भवमरीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपत्वेदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा
उपकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उच्चारा व्हडतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नवी आमेन. सवेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परोम योजनान आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचू ती आपल्या आशीस सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करत Powarta gut purgotiam, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीव ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमुसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर
आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशू वरवीं त्या शिशू सांगता त्या शिशू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवान आमकां आपल्या पुताचे सुवरवीं पवित्र आत्मो भासायला पवित्र आत्म्याचे देणें फावो केला. होच पवित्र आत्मो आमकां आज पासून देवाच्या मोगाक गोवाय दिवंक आमकां आपले कुरपेन भरता. ताणें आमकां साक्षीदारां केल्या गोवाय केल्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आनी बऱ्या करण्याची आमी साक्षीदारां जावंक तो आमकां आदार करता. देखून ताचे उपकार हाडून जेजून शिकयलेले मागणें आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोबी आसूं. तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका तुज्या सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणी. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोळीक मासरोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोट सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुगो जावन गेला. आमचे मोदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुगो
कोरोना व्हायरस ही पिढे वेळार पिढे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोरपतवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी विगी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेच्या भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसोंत आमी मागता. सुमयाची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळो. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तूं आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जेजू सोमी, जेजू सोमी. F8 589. F8 पेज 89. देवाचे सोन कोरेसाचे तोरी देवाक पोडवीक दवरू. जेजून बोडाय दाखयली ना, बोडाय दाखयली ना. बापाचे मोहिमेन दोरगोट कोरा. जेजू सोमी, जेजू सोमी. बापाचे मोहिमेन दोरगोट कोरा. जेजू सोमी, जेजू सोमी.